रिझोल्यूशन मूव करतना आम्ही म्हणिल्ले जे 3 प्रोजेक्ट्स येतात. एक युनेस्को प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर आणि जगातले 8th हॉटेस्ट बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट हातून येतात. म्हणल्यार भगवान महावीर सँक्च्युरी आणि मोले नॅशनल पार्क. ही सँक्च्युरी आणि पार्क जी अलॉंग विथ मादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, कोतिगांव वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आणि काली म्हणल्यार आंशी गांडेली टायगर रिझर्व forms the biggest undisturbed patch of Western Ghats, covering 2,200 square kilometers. And this is considered the biggest tiger habitat and single contiguous patch of forest, biggest single contiguous patch of forest in India. आता टायगर म्हणतो आमचो देशाचो नॅशनल एनिमल आणि तो जर राखतले जाल्यार हे प्रोजेक्ट येवंक जायना. हे प्रोजेक्ट्स endangered species जो आसात such as leopard, bison, pangolin, wild dog, sloth bears, hyenas, slender loris हांकां threaten करता. हो प्रोजेक्ट 2 critical vegetation type हांकां threaten करता and it has the highest density of evergreen forest anywhere in India. It is comparable to the rain forest in the Palanan in Philippines. ह्या इतले तुमकां सांगता बॅकग्राऊंड की बायोडायव्हर्सिटी म्हणून जो विषय आसा मोलेचो हाका खंयच्याय इंडियन रानाचे परस बायोडायव्हर्सिटी मोल्याक चड दिश्टी पडटा. 70,000 झाडां in 91 hectares of land are facing the risk of being taken down because of these projects. आनीक सरकाराची डिफेन्स आहा की हायवे ट्रान्सपोर्टेशना खातीर आमकां जाय, पूण खरें सरकाराचे म्हणल्यार इंटेंशन आसा कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटेट करपाक. इंटरनॅशनल न्यूज एजन्सी BBC, फायनान्शियल टायम्स आनी हो इश्यू घेतिल्लो आसा. आतां आयचे दिसा ट्रान्सपोर्टेशन जें चलता तातूंत पोल्युशन जाता, लोकांक रेस्पिरेटरी इश्यूज जाल्ले आसा, वास्कोन आनी मोल्याय हे जावपाचें आहा. हे कोविडाच्या टायमार आमकां दिश्टी पडटा. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हांव हो एक सारांशाचेर पावता की इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो इश्यू व्हरपाची गरज आहा. कित्याक आमचो सरकार जो गोंयांत आहा इज टोन डेफ टू द इश्यू दॅट इज बीन टेकन अप बाय द यूथ, स्पेशली द यूथ who have united to rally their voice against these 3 infrastructure projects. हाजे खातीर हांव एक लेटर डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर मॅशचाइल्ड रॉसलर पॅरिसाक ताका एक लेटर आतां हे बरयता. आनी एक पीटर शेडी म्हणतो डायरेक्टर ऑफ द IUCN वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. IUCN is the International Union of Conservation of Nature. This is based in Switzerland. I want to escalate this issue to the international forum. आज आमकां दिसता की शेतकऱ्यांचे इश्यू अमेरिकन रॉक सिंगर रिहानान घेतकच देश कसो जागोलो तो पळय. सो हांगा जेन्ना तुमी सामके न्हिदून रावतात, तुमी बेड्डे जातात लोकांचे बोळ करून पसून, जे लोक तुमचे घरा येतात तांकां तुमी मेजतात 17 जाण आयिल्ले म्हणून, हाजो अर्थ की 17 जाण हे प्रोजेक्ट ओपोज करता अशें जेन्ना तुमी लोकांचे मदीं भ्रम तयार करपाक सोदतात तेन्ना म्हाका दिसता दीस इश्यू हॅज टू बी टेकन एट द इंटरनॅशनल लेवल.